नमस्कार. आमचो बाजार तुमच्या दारार. काल आमी अपील केल्लें की आमचो बाजार सद्या ज्या परिस्थितीन गोंय वयता, जग वयता, त्या पद्दतीन खुबश्या लोकांक आर्थीक परिस्थितीक लागून किंवा थोड्यां कडेन आर्थीक पयशे आसा पूण सामान घेवपाक वचपाक मेळना. अशा वेळार आमी जेन्ना अपील केल्ली तेन्ना वळवयचे एक कवी उदयबाब म्हांबरे हाणें आपल्या गांवा सरभोंवतणच्या कांय गरजू लोकांक आमचे कडच्यान सामान घेतलां आनी तें डिलिव्हर करपाक आमी आयिल्ले आसा. ते कोणाक दितले, खंय दितले ते आमी कांयच सांगपाक सोदिना. पूण आमी अपील केल्या उपरांत जांकां दिसलें की आपले कडेन कितें जाता आनी खरेंच ज्या लोकांक गरज आसा पळय ताणें आमकां कॉन्टेक्ट केलो आमच्या बाजाराक आनी आमी हे कडधान्य घेवन आयल्या. तशेंच म्हजो एक इश्ट आसा बिचोलचो, IFB वेर्णा कंपनीन तो कर्मचारी आसा, सुशांत कुंकळकर. ताणें आमकां आर्थीक थोडी मदत केल्ली आनी ताणें सांगलें की आमचे कडेन आमकां दिसता अशा थोड्या लोकांक आपले कडेन जाता त्या प्रमाण मदत करा म्हणून. सो ती आमी मदत पावोवपाची आसा. सो हो व्हिडिओ करपा फाटलो इतलोच कारण की आमकां पब्लिसिटी करपाची ना, फक्त इतलेंच की ज्या मनशा कडेन शक्य आसा आनी खुबश्या लोकांक परिस्थितीक लागून किंवा थोड्यांक पयशे आसून भायर सरपाक मेळना अशा लोकांक ह्याच वेळार गरज आसा मदत करपाची. ती मदत करपाक आयल्या. आमचो बाजार आमी तुमच्या दारार घेवन येता. जर अशी कोणाकूय मदत जाय आसत आमचे कडच्यान जाल्यार जरूर सांगची. देव बरें करूं.